विनवणी आहा तुमकां 1,500 भरून जर ती रेंव भायर जाता 500 रुपयाच्या स्टॅम्पाचेर आमच्या, जाल्यार आमचे लोक थंय वयतात तेन्ना तेंचे 300 ट्रक रेंव घेवन हांगा येतात. आमचे भुरगे आडोवपाचो प्रयत्न करतात, रेंव चकतात, तांकां पुलीस फोर्साचेर दामले वयतात. आमदार आमचो सहकार्य करता. म्हाका तुजे कडेन एकच विनवणी आहा भाऊ, आमी तुमकां वायट म्हणिना, जावं आमदाराकय वायट म्हणिना, आमदाराक भोगूचें पडटा उतरां प्रत्येक. तुमकां आतां इलेक्शनां म्हणून आमदार 5 वर्सां भोगी जाता खंय ते सोंपते हांव कोण आसा. म्हाजी एकच विनवणी आहा की प्रमोद गांवकार कळपाक जाय, निलेश काब्राला खातीर जर 1,500 भरून तेंची रेंव आनी आमच्या 500 रुपयाच्या पासार तेंचे 300 ट्रक जर आमच्या गोंयभर वायट जाता जाल्यार आमच्या ह्या भुरग्यांची कित्याक जायना. आनी म्हाजो सेकंड क्वेश्चन आहा, आमचे जे 10 मिटराचे ट्रक जावं 3 ब्रासाचे ट्रक आहात, हे ट्रक त्यांच्या जगता रेंव हाडपाक 100 किलोमिटर तेंच्या अंतरान वयतात, तांकां खूब टक्कर दिवची पडटा. आनी ती टक्कर दितना ते आमचे गाडयेक रेंव 3 ब्रास 10,000 ते 9,000 भरतात आनी स्वताचे गाडयेक ते 6,000 भरतात. अशें जाता की ते 17,000 पेडणे हाडून घालतात आनी आमचे जे हे भुरगे आहात ते 22,000 घालूचे पडटा. आमच्या भुरग्यांचे ट्रक चलनात. म्हाजो एकच आहा विनवणी, ही अशी धमकी अशी न्हू की तुमी म्हणून तांकां चिड्डून धरपाक जाय. सोपटे आहा जावं आमचो आमदार आहा कटिबद्ध आहा. आमी 2007 ते 2012 पास नासतना कापासतात करून चालू केल्ली, हे कांयच नासतना. आनी म्हाका सांग, सुप्रीम कोर्ट हायकोर्ट जावं हे जे सेशन कोर्ट आहात हे आमचे खातीर आहात का पाकिस्ताना खातीर आहात. राम मंदिर जर 50 वर्सां सुप्रीम कोर्टान रावला आनी त्या जर मोदी सरकार करूंक शकता जाल्यार हेचीशी आमच्या भुरग्याची खळगी मारपाचें काम आहा तें सरकार करूंक शकना. म्हाजी एकच विनवणी आहा, अल्टिमेट देवा कडेन सांगता तूं निवडून येतलो तेचे बद्दल. हे भुरगे आहात ते चिटींग ना आनी आमी पेडणेकार आहात ते घातक ना, हे तुजें लक्षात. आमी एकामेकाचेर हे जाय काडूं. म्हाजो एकच हाडून की शिवगाम जाता कोर कमिटीची जेन्ना मिटींग जाता तुवें हे इशू घालपाक जाय. भुरगे आतां काय एक आमचे 80% जावं 100% भुरगे आहा पळय सगळे बरे आसा न्ही, मागीर ते टेन्शनान गोंय 20% घेतात. मागीर कितें उतरां वायट बोलली काय आमदाराक मागीर कितें आसा न्हू. आमदारान केली कोशिश 50-50 100-100 वरांचो चाळो दवरलो, काय फायदो जावंक ना. म्हाजी एकच विनवणी आहा, भुरग्यां खातीर यूज आसा, आमी तुमकां यूज जाता इतकोच आमकां हेल्प दी. तुमी सदां आमचे आसतले ना सर, लोकांची पोटां भरपाक जाय, आमचे हे घरा कडेन कसली प्रत्येक जाग्यार आमी कितें म्हणून सायबर एंट्री प्रत्येक आतां पुलीस स्टेशनां सगळें चाललेलें आहा न्हू. लिगली आमी ट्राफीक सेल आमकां इतली सतत प्रत्येक जाण आयज मिडिया आसतली, हांव हायलायट जातलो खंय तरी म्हाका फाल्यां टार्गेट करतले. एका हेच्या उपरांत आमी आमदाराकूय सांगलें सर पूण कांय तेचें जायना. हेचे मनोहर भाई आसलेलो, आमचो लक्ष्मीकांत पार्सेकर आसलेलो, अशें केन्नाच जायनासलेलें. आयज सावंत सरकारान हे खंय तरी जाता आनी आयज नदरेक आमी हाडून दिता म्हणून सांजची खंय तरी म्हाजी गाडी धरूंक पळया ते जावं शकता अशें हे जावं टार्गेट जाता आमी उलयल्यार टार्गेट जाता न्हू म्हणून आमी उलयनाका. पेडण्याच्या वतीन उलयता, हांव गोंयाच्या वतीन उलयता. आयज मिडियान म्हाका दाखोवचें की कितके फेस जाता. खंय तरी म्हाजी बायल कामाक लागल्या, फाल्यां म्हाजी डायरेक्टली ट्रान्सफर मारपी अशें आहात मनीस. हे तुमकां कळोंक जाय. प्रत्येक लोकल ट्रॅफिक सर पेडणे ट्रॅफिक सर एक परवरी सोडल्या की परवरी आडोवपाक मेळना. आमदाराकूय आमी सांगलेलें, तेजे बदला भाईन सांगचें की हांव फील जाता खंय तरी ते 15,000 वाटपाक आमचो ड्रायव्हर भक्ता भितर म्हणून स्वता हांव शिकवण चलोवन आमी स्वता ट्रक चलोवची परिस्थिती आमचेर आयल्या. त्या ह्या म्हाजी आमदारान सुद्दां जायते फावटी आमकां सहकार्य केलें. खंय किरण पाणीगेटीर आडावपाक आमी बेमान जावचे ना. कारण आमी कितलींशींच वर्सां बीजेपीचे अजून मोदी खातीर आमी तुमच्या वांगडा आसतले, सदांच रावतले. पूण हे जे मातशे प्रश्न आहा तो सुटो जावंकूच हे खंय तरी प्रत्येक जाग्यार दुकान घातले आयकून घे. अशी गजाल सांगता तुका कोलवळे बी अशे पुलीस आहा थोडे ते सकाळी ब्रशूच करून ती गॅंगटॉपाक घेवन सकाळी सांगूच थंय तो हजर आसता. अरे घेवन कितें हे चल्ला तरी कितें. अरे हे रस्तो रोडला फ्लायओव्हर ना मरतात लोक. असा चाला म्हणजे शर्मेची बाब खा दुंगा खाऊ दुंगा खंय गेली तुमची रे बाबा उतरां. हे आतां आमी लितले म्हणून तुमकां राग येतलो. राग येवप पळय कांय ना, जे खरें आमी भोगता कोण उलोवंक सोडिना कित्याक भियेता सांजची खंय तरी गाडी धरतली. हो बरें हेचेर लक्ष घाला. आनी आमी आमचे रेहाक चालू करून दिया, लोकांक रोजगार मेळना. पेडण्याचो जालो गोंयचो विकास जालो, गोंयचो विकास सुरू पळयतात. पेडणे ते भद्रादेवी ते काणकोण पर्यंत ज्या पद्दतीन हायवे जाली कोणे आजून विचारच करनाशिल्लो. आनी अवघ्या काही वर्सां भितर हे सगळे गोष्टी जातात. जेन्ना खंयच्या देशाचे राज्याचे रस्ते जेन्ना बरे असतात तेन्ना विकासाक निश्चितपणे गती येता. आनी ह्याच माध्यमातून आमी हे सगळे केले. त्याच बरोबर जे पूल जाय आज गोंयचे येता पणजी वचपाक 1.5 वर जाय पडटाले, आज सुद्दां हांगा 15 दीस पणजी अर्द वरान पावता. हे सगळे
विकासाची सगळ्यो गोष्टी आसात. मागीर पूल जाय आशिल्ले ते पूल जुवारीचे मांडवीचे नवीन पूल बनून खंय तरी हांगा पर्यंत काणकोण आनी फुडें पैंगीण पर्यंत हे सगळी एक वेवस्था सगळी केल्ली आसा. त्याच बरोबर तरेतरेचे इंडस्ट्री मागीर ते इंडस्ट्रियल इस्टेटीन नवीन लोकांक आपोवन खंय तरी जॉब उत्पादन करपाचें जॉब तयार करपाचें काम आज सुरू आसा ह्या नवीन फॅक्टरीच्या माध्यमातून. आनी गोंय सरकारचे सगळे तरेचे प्रयत्न आसात. म्हणून गोंयचो सर्वांगीण विकास हे आमी धेर धरून गोंयच्या संदर्भात हे सगळे सरकार काम करता आनी आमकां तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान बरेंच यश येयला. केंद्र सरकाराकडे आमी मातशें पळोवया की केंद्र सरकार जेन्ना 2014 मोदीची सरकार आयली ह्या देशाचो कायापालट मोदीजीन केलो. हांव तुका एक गोंयचेंच उदाहरण दितां की गोंयचें उदाहरण म्हणजे मोदीजीन आतां पर्यंत ह्या सगळ्या 7-8 वर्सांत आमकां जवळ जवळ 38,000 कोटी रुपया ह्या सगळ्या विकासा खातीर जे फाटल्या 25 वर्सां इतले पयशे आमकां केन्नाच मेळनाशिल्ले ते पयशे आज आमकां मेळ्ळे. म्हणून गोंयाचो विकास आमी करूंक शकते. आज तरेतरेचे जे कितें गोंयांक जाय ते आमी आज मागून घेतिल्ले आसा. हे जे प्रोजेक्ट जे तुका सांगले ते प्रोजेक्ट आसात आसा. म्हणून आमी एक इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट करंजळे पयर सुरू केल्लें आसा. त्याच बरोबर ट्युरिजमाच्या माध्यमातून तांकां जॉब मेळचे मागीर ती सर्टिफिकेट 6 म्हयन्याचो कोर्स करून बोटीचे जॉब मेळटा किंवा समुद्राच्या ल्हान वेगळ्या वेगळ्या हितून जे काही जॉब आहात ते आज आमचे तरुण भुरगे थंय वचून कोर्स करता आनी घेतात. म्हणजे अशें दोनूय वटेच्यान विकास जावचो कसो विकास हो एकच आहा परंतु विकास सुद्दां मनशाच्या जिवनात ताका खंय तरी उत्पन्नाची गरज आसा. नोकरी आसा अन्नधन्य आसा. पण मोदी सरकार सगळ्या स्किमाच्या माध्यमातून आमकां हे सगळें पावोवपाचें जे काम केल्लें आसा आनी हेजेच खातीर गोंयचो जो विकास हो जाता हो विकास तुमी सगळ्यांनी हो मताच्या रुपान आमकां आशिर्वाद दिलो. तुमी सगळे आमच्या फाटल्यान रावले. तुमी सगळ्यांनी मिळून जे कितें मदत केली ताचेर तुमी हें जाल्लें आसा तें क्रेडीट फक्त सरकाराक ना हें क्रेडीट म्हाका दिसता तुमकांय आसा. आणि हेच्या फुडें येणारें जें कितें कार्य आसा मोदी आमकां कित्याक जाय तर मोदीजीन हो देश आमचो केदो व्हडलो देश आसा. परंतु ह्या देशाचे ज्या पद्दतीन ताजो ह्या सगळ्या हाजो आमकां उपयोग जावंक जाय आशिल्लो आमचो देश फुडें वचचो आशिल्लो तितले स्पिडीन आज गेलो ना. एक काँग्रेसीन जवळ 60 वर्सां ह्या देशाचेर राज्य केलें परंतु तेणें केन्ना देशाक फुडें व्हरपाची भाशा उलयली ना. तेणें फक्त भाशा केली प्लॅनिंग केलें. आज हे निवडणुका आमी जिखल्या फुडले निवडणूक जिखून कशें येवप हें 5 वर्सांत केलें. सामान्य मनशाचो गरिबीचो ताच्या स्थितीचो किंवा ताका खंय तरी स्वावलंबी करप ताका हें करप स्किमीच्या माध्यमातून फुडें व्हरप हें केन्ना ताणें विचार केलो ना आनी म्हणून आमी फाटीं उरले. भारतीय जनता पार्टीचा श्रीपाद भाऊ तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. श्रीपाद भाऊ तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं. आमच्यो दोनूय टिकेट डिक्लेअर जाल्या नंतर लगेच आमी लोकसंपर्कां सुरू केल्ली आसा. म्हजो दोगांचोय आसतलो बरोबर कदाचित म्हजो 18 दीस आसा. प्रत्येक दिसाक एक मतदारसंघां वचून सगळ्यांक भेटी दिवप मेळप हें चालू आसा आनी अपेक्षे पेक्षा जास्त उत्स्फूर्त प्रतिसाद लोकांकडून मतदारांकडून मेळटा हें पळोवन खूब खुशी भोगता. काल आमी दिवचले मतदारसंघ केलो पयर सांखळे केलो अशे एक वेगवेगळ्या तालुक्यांतलो एक मतदारसंघ एक रावंडाक पयलीं घेता आनी आज 8वो दीस आसा म्हणजे 20 पैकी 8 मतदारसंघ आज पूर्ण जातले आनी नॉमिनेशन फायल करचे मेरेन टोटल 20 मतदारसंघाक एक रावंड जातलो आनी सगळ्यांक मेळून सगळ्या प्रत्येक मतदार त्या बूथ हांवें एकत्र करून मतदारसंघ कवर करता. प्रतिसाद एकदम बरो आसा. म्हणजे फॉर एग्जाम्पल ज्या जाग्यार आमी एक कॉर्नर मिटींग अशी आमी म्हणटात. कॉर्नर मिटींग म्हणजे 50-100 लोकांच्या भितर कॉर्नर मिटींग अशी दवरता. पूण ती मिटींग कॉर्नर मिटींग ही जाहीर सभा जाता म्हणजे 500, 600, 700 अशी तरेची लोकांची आमच्या भाऊ 25 वर्सांनी कितें करूंक ना ते आतां तुमी करतले विकास हो चालू प्रक्रिया. विकास केन्ना प्राधान्य कितें प्राधान्य जे लोकांक जाय ताका प्राधान्य. म्हणजे स्पेशल प्राधान्य काय ना. लोक जे डिमांड करतलो ते आमी पुरोवपाचें काम करतले. आतां पर्यंत खबर आसा तुमकां की जवळ जवळ ह्या 5 हितून हांव लोकांचो आमच्या मतदारांचो आभारी आसा की म्हजे सारक्या सामान्य कार्यकर्त्याक ज्या मतदारसंघात दुसऱ्यांदा MP कोण निवडून दिवंकूच ना अशा म्हजे सारक्या 5 वेळा निवडून दिलो आनी कितें जाय. हे लोकांचे उपकार आमी केन्ना जनतेचे विसरपा ना. आनी जो कितें विकास जालो तो विकास लोकांच्या नदरे समोर आसा. वेगवेगळ्या पद्दतीन विकास जालो. पयली गोश्ट म्हणजे खासदार निधी जो मेळटा तातूंतल्यान जवळ 1200 प्रोजेक्ट आमी घेतलेले तातूंत 1100 पूर्ण जाले.
100 उरले ते कोविडाक 2 वर्सां आमकां काम करूंक मेळूना. येणाऱ्या एक 7-8 म्हयन्यात तेही पूर्ण जातले आणि प्रत्येक पंचायतीन कितें ना कितें प्रोजेक्ट आमचो जाला. त्या शिवाय बाकी प्रोजेक्ट जी मिनिस्ट्री म्हाका मेळ्ळी त्या मिनिस्ट्रीच्या माध्यमांतून प्रोजेक्ट फॉर एक्झाम्पल तुमचें आयुष हॉस्पिटल आसतलें किंवा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वॉटर स्पोर्ट्स आसतलें, मागीर क्रूज टर्मिनल आसतलो, वेगवेगळे तरेच्यो कॉलेजीस आसतल्यो, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटला खातीर मदत आसतली. अशें सगळे तरेचे हेल्थ आनी एज्युकेशन हांगा ज्यादा भर दिवन आमी केंद्राच्यान फंड हाडलो आनी आमी भाग्यवान कशे आहात की दोनीय केंद्रान सरकार आनी गोंयान सरकार डबल इंजीन सरकार जे म्हणटात तातूंतल्यान जवळ जवळ 35,000 पेक्षा जास्त कोटी तर आमकां पयशे जे केंद्र सरकारान दिले तातूंतल्यान गोंयाचो चौफेर विकास जाला. आनी म्हणूनच फुडलो विकास जसो तुवें विचारलें, फुडलो विकास खंयच विकास फाल्यां झिरो जरी जालो पण तो नवीन विकास जातलो, पण ताचे खातीर केंद्र सरकारान आमकां येन्ना ना म्हणूना आनी एक भक्कम आधार गोंय डेव्हलप करपाचो तो आधार आमकां केंद्र सरकार मेळूंक जाय. तुम्ही आयुष हॉस्पिटल हाडले म्हणटा, पण आतापर्यंत आयुष हॉस्पिटलान पेडण्यातले किंवा आमच्या गोंयचे उत्तर गोव्यातले ज्या पद्दतीन जे जॉब मेळपाक जाय आसले ते मेळूंक ना. त्याच्या खातीर तुमी कितें प्रत्येकाची एक हे वेगळी आसता. दुर्दैवान म्हणटा की जेन्ना आयुष हॉस्पिटल हांवें सुरू केलें आनी उद्घाटनूय केलें आनी म्हाका एक एक्सिडेंट जालो त्या हातूंतल्यान ती मिनिस्ट्री मागीर बदलली. त्यामुळे ज्या हातूंतल्यान आमी प्रयत्न करता आशिल्ले जे आसा ते थोडोसो खंय तरी ताका ब्रेक लागलो, परंतु शक्यतो जाता त्या हातूंतल्यान आमी आमच्या खास करून पेडणे तालुक्यातल्या लोकांक हे करपाचो प्रयत्न. इब्रामपूरचे सर हे असले दत्तक गाव तो व्यवस्थित जालो ना, ती लोकांची नाराजी आसा, ती नाराजी तुम्ही कशी नाराजी आसूं शकना. हांगा गांवचो प्रत्येक लोक जाणा नाराजीचो प्रश्नच ना. जी आमी कामां घेतलेलीं तातूंतल्यान 75% काम आमी पूर्ण केल्या. उरिल्ले 20-25% जे म्हणटात ती जमनीची अनाउन्समेंट आमकां काम करपाक मेळनाशिल्लें म्हणून जमिनी दिवना म्हणून ती म्हणले. तातूंत आमचो दोश किंवा राज्य सरकारच करताले, कारण डेप्युटी कलेक्टर हो ताजो चीफ आशिल्लो. जो फंड MP लेडाचो फंड आमी ते भरपूर डायवर्ट केलो. आमच्या हातांत आशिल्लें ते आमी डायवर्ट केलें, बाकीचे एनजीसी कडल्यान पयशे घेवन आमी कामां केले. परंतु जमिनीच जर मेळना जाल्यार फुडल्या प्रोजेक्ट जाणें अशक्य. तुम्ही ह्या फावटीत तुमीच कित्याक हे लोकांक म्हाका विचारूंक निवडून दिलें लोकांनी म्हाका, हांव निवडून दिवन हांव केन्नाय म्हणटा. कोणी म्हाका आमचे फ्रेंड विचारता पार्लमेंटाक, तूं सतत 5 वेळा निवडून येताचें गुपीत कितें, राज कितें? हांवें म्हणलें राज म्हाका खबर ना, राज तुमी आमचे जनतेक विचारता, ते आनी म्हाका निवडून दिला. हांव निवडून येवना, म्हजी तातूंत कॉन्ट्रिब्युशन कांय ना. आनी म्हणून हे जे कितें ठरयता ती जनता ठरयता, ताका जाय जाल्यार निवडून दिता. अर्धांगिनी ना तुमची काय दिसता जे आता 6 फावटी तुम्ही कॉन्टेस्ट करता लोकसभा आणि 5 वेळा तुमकां अर्धांगिनी तुमच्या वांगडा आसली बॅकबोन गो म्हणटा दिसता पुरुषाचो खूब हें दिसता. कित्याक नासतकीर त्या वस्तूची जी किंमत आहा ती कळून येता. आणि आज जे काही परंतु जे कितें त्रास जातात परंतु ती सोंसपाची ताकद देवान आमकां दिली, देवीन आमकां दिली अशें म्हणटा. आनी खूब गोश्टी जाल्यो हातूंतल्यान एक नवो अनुभव हातूंतल्यान कितले कश्टकारी हे सगळे गोश्टी आसतात ते आज जाणून येयल्ले आसा. परंतु देवा फुडें आमचें कांय चलना. परमेश्वर जे कितें करता तेका मान्यता दिले शिवाय ताका पर्याय आसना. भाजपचो आमदार आमचो प्रवीण आल्लेकर आमदार आहा, बरे मताधिक्यान येयल्लो. आणि प्रमोद सावंत डॉक्टर हांगा वायकोण ग्रावंडार जी सभा जाल्ली भाजपा निवडणुकी तेन्ना तेणें ताका मंत्रीपद मेळटा म्हणून एश्युरन्स दिले. त्याच्यासाठी आता तुम्ही परत निवडून येयले उपरांत आमच्या आमदाराक मंत्रीपद मेळोंक जाय म्हणून कितें प्रयत्न मेळोंक जाय म्हणून सदांच ताचे फाटल्यान आसा. कित्याक हो मतदारसंघ राखीव आसा आणि आज पर्यंत तेचो इतिहास आहा की ह्या मतदारसंघ प्रत्येकाक उमेदवार जो आसलो निवडून येयलो ताका मंत्रीपद मेळ्ळें. वतीचे देवळान आयज आमी नाल्ल दवरून आपल्या प्रचाराचो आयज आमी पेडण्यान स्टार्ट केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता भाऊन जें काम केलां ताका लागून लोकांनी ताका आयज 25 वर्सां आयज 5 टर्म ताका आयज दिल्ले आसा. तशेंच म्हाका दिसता हेज्याय फुडें लोक सगळे तेज्या फाटल्यान रावन आनी हेज्याय फुडें ताका भोवसंख्येन आमच्या पेडणेसून आमी ताका निवडून दितले. म्हणजे आमचे भोवसंख्येन पेडण्यान आमचें वोटींग करून दाखयतले. कित्याक जे आयज लोक खुबशे म्हणटात की तेणें आयुष हॉस्पिटल केलें पूण लोकांक कांय लागना, पूण कामाक लागना. पण हांव तुमकां एक सांगूंक सोदतां जें आयुष हॉस्पिटल आयज आसा ते आमच्या लोकांनी तेजो हे लाभ घेवचो. कित्याक जे पळय आहा त्या आयुष हॉस्पिटलान जेन्ना गेलो आमचो लोक कोण तरी सीक जालो
जाल्यार तांकां जे पळय वखदां मेळटा ती फ्री मेळटा वखदां आनी जे पळय तेंची डॉक्टराची पासून ती हे आहा ती खूब कमी रेटीन आहा ताका लागून ही पळय जी आयज तुमी म्हणटात जे आयज कामाक लागना म्हणटात ते कामाक हेजे फुडें लावंक आमी शकता आनी आमी करून दाखयतले ते जे पळय आयज भाऊन जे केलां आयज आख्ख्या गोंयांत तेणी आपले सगळ्या वयता थिंगासर काम करून दाखयल्लें आसा पण लोकांक तें दिसोंक ना कित्याक येदे व्हडले गोंयांत कितलें काम करूंक शकतलो जे तेजो फंड्स येता पळय त्या हेजेर तो काम करतालो म्हाका दिसता हेज्या फुडें हांवूय ताका सांगूंक सोदतां जे पळय पेडण्यान तुवें कितें काम करूंक ना म्हणटात लोक न्हू हेज्या फुडें तूं जाता इतलें बरें काम करून तूं पेडण्यान दाखोवची म्हाका दिसता अशें हें दिसता कित्याक आयज तुका जे पळय कितें आमच्या पेडण्यान जाय तें तुका आयज सांगतलो आनी जे पळय तूं आश्वासन दितलो ती आश्वासन खरी करून आमच्या पेडणेकाराक तूं दाखोवपाची खूब वाडटलें म्हाका दिसता कित्याक आमी तशें काम करून दाखयतले आनी भाऊक आमच्या बरें भोवसंख्येन आमी जिखून हाडटले श्री भगवती देवीचो आशिर्वाद घेवपाक आमचे भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार श्री श्रीपाद यसो नायक उपस्थित आसा त्याच बरोबर आमचे हांगासरले आमदार श्री प्रवीण आर्लेकर अध्यक्ष आनी सगळे उपस्थित मान्यवरां आमी पळयत आसात की भारतीय जनता पार्टी ज्या पद्दतीन काम करता त्या पद्दतीन आज आमकां सदांच यश मेळत आसा आज आमी पळयतात की काँग्रेस ही जी पार्टी आहा ती स्वताचो उमेदवार सुद्दां ठरोवंक शकना म्हणजे ह्या हेतून अंतर्गत कळून येता की भारतीय जनता पार्टी ही कितली श्रेष्ठ आसा ती आमी पळयतात सावथाक तशेंच आमचे नॉर्थाक आमचे श्रीपाद भाऊ काम करीत आसा आनी त्या कामाच्या जोमान आनी लोकप्रतिनिधी किंवा लोकप्रियता म्हणत अशे व्यक्ती लोकांनी निवडलेले आसा म्हणून तर आज भारतीय जनता पार्टीन अशा नेताक निवडलेले आसा जेंच्या फाटल्यान पूर्ण जनतेचो आशिर्वाद आसा आनी ह्याच आशिर्वादान आज ते हांगासर आमच्या भगवतीच्या देवळान हांगासर उपस्थित रावलेले आसा हांव प्रत्येक जनते कडेन मागता की जेन्ना जेन्ना इलेक्शन येता तेन्ना बाजारान खूब तरेचे चणे वाटाणे येत रावतले पण अशे वाटाणे सुद्दां येयले आनी चणे सुद्दां येयले म्हणून बदामाची केन्ना जी रेट आसा ती केन्ना हे जायना ना तेन्ना तो बादामच उरतलो त्याच पद्दतीन आमचे श्रीपाद भाऊ जे आसा ते ह्या जनतेच्या आशिर्वादान आनी तुमच्या सगळ्यांच्या हेतून प्रयत्नान आमी यशस्वी जातले आनी निश्चितच आमकां जुनान जो आहा तो फळ निश्चितच आमकां मेळटलो अशी श्री भगवती देवी कडेन आमी आशिर्वाद घेवन Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.